मिसाची सुरवात एक सगळी उभी रावया आणि गायन गावया. ए 16 जेरुसलेम या पान 8 ए 16 पेज 8. Paular Paul marur vadu soluya Deva darshan givu Jerusalem. Paular Paul marur vadu soluya Deva darshan givu Jerusalem. Jerusalem Deva vozice, taccatami tui vero cospace. Paular Paul marun vadu soluya, Deva darshan givu Jerusalem. Paular Paul marun vadu soluya, Deva darshan givu Jerusalem. Soglang tumka Deus bordistiu. Pagay Jesu Kristo. Sumplolia Antonio Almeida aci pasot imisaci bet amin betuitau. त्याचबरोबर आयज बर्थडे मर्लिना फर्नांडीस, जोकी वरेला, अगस्टीन फर्नांडीस आणि मेलिसा रॉड्रिग्स. देवान तांकां आपल्या आशिर्वादान बरोवंक मागुया. तशेंच आज आमची लागशिल्ली तयारी सुरू जाता. चारूय फॅमिलियो ज्यो परब करतात तांचे पासत मागुया आनी व्हडलें बाट वान हांगासर रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. ग्लेरमिना अब्रेव, बेर्नार्ड अब्रेव, जोकी वाज, मानुएल वाज, पीटर वाज, अल्विटो अफोन्सो, पीटर फर्नांडीस, संताना डायस, पाउलिना डायस, रश्मिना डायस. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. Amen. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्यासय आसूं. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वाटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सोद पुदविदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पोरा देवा लागीं विनोती करात म्हणून परातून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Sohomia kakutku, Sohomia kakutku, bisa kakutku, bisa kakutku. Sohomia kakutku, Sohomia kakutku. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, तुजो मोग कोतोल्यांक दिसून आसलोली व्हडटी देणी तुवें तयार केल्याय. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू वोन ओदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगाच्या ओतरेकांनी भर आनी हे परी आमच्या आशे व्हरती तुवें बसायलोली देणी आमकां फावो जावं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार
अशें सादलें. मनशाच्या पुता तिराच्या कुंवराक सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तुजें काळीज गोरवान बरोवन तुवें म्हणलें, हांव एक देव. दर्या सागरा मदें देवाचे सोदरेर हांव बसलां. सरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. तूं खरेपणीन दानियेलावन अदीक जाणार. तुजे इतलो आनीक जाणार ना. तुजे जाणवायेन आनी गिन्यानान तुवें जायती गिरेस्तकाय एकठायल्या. तुज्या तेव्यांनी तुवें भांगाराची आनी रुप्याची रास केल्या. तुजे हिकमतीन वेपार धंदो करून तुजी गिरेस्तकाय तुवें वाडयल्या. आनी हे गिरेस्तकायेक लागून तुजें काळीज अदिकूच गोरवान फुल्लां. देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय, तर हांव तुजेर परक्या लोकांक धाडटा, अती निश्ठूर आसात त्या राष्ट्रांच्या लोकांक. तुजे उत्तम जाणवायेचेर ते तलवार उखलतले आनी तुजे वैभव बसटायतले. ते तुका एके खणींत उडयतले आनी दर्या सागरा मदें तूं जबरदस्तीच्या मरणांत मरतलोय. तरी तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें तूं म्हणटलोय? ना, तूं देव न्हय, बेश्टो मनीस तूं. तुज्या खुण्याच्या चोपक्यान सांपडलेलो. सुनोद करूंक नासलेल्या भाशेन परक्याच्या हातांनी तूं मरतलोय. उलयता तो हांव, सांगता तो सर्वेस्पर. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें मुखार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. सगळीं म्हणुया, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांवें अशें म्हणलें, तांची हांव पूत करतलो. मनशा मदलो तांचो उगडास हांव निगूट काडून उडयतलो. पूण दुस्मान मागीर गोरवान आपली तकली वयर काडटलो आसलो. सबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. तांचे दुस्मान फसव न्हय, आमच्या बोलान जैत वेले. सर्वेस्पराचे हातून कांयच ना अशें तांणी म्हणचें न्हय. तांचें राष्ट्र मोटवे दिश्टीचें, निर्बुद्धी जाणवाय नासलोलें. सबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. एकलो मनीस 1000 जाणांक कसो म्हूण धांवडायतलो आसलो आनी दोगूच जाण कशे म्हूण 10,000चे पाटापाटी लागतले आसले. पूण तांच्या कोडपान तांकां विकून दिली. सर्वेस्परान तांकां सोडून दिली. देखूनच अशें जालें. सबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो बोस्म करचो दीस. तांचे निर्मण गडगडीत येता, कारण सर्वेस्पर आपले पोरचेक नीट करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दया करूंक वेता. सबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. उदकाराक सगळीं उबी रावया. केदें वतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें आमी गिरेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो तुरपल. सर्वेस्पर तुमचे सोव्यासू आनी तुमच्या आत्म्या सव्यासू. मातेवा परमळे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगता,
ग्रेस मुनीस सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें. ओय आनीक एक सांगता, ग्रेस मनशाक सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. हें आयकून शीस तोटाकले. तांणी म्हणलें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत. जेजून तांची नदर मारून म्हणलें, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा कडेन सगलें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हणलें, पळय, आमी सगलें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला. तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवात शिवसनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 शिवसनाचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां सांडल्यांत तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें 10 ताचें जातलें. 7 जाणां पयलीं आसात ती निमाणी जातलीं आनी निमाणी ती पयलीं जातलीं. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ग्रेस मनशाक सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें. जेजू ही उतरां कित्याक म्हणटा जायत, कालच्या दिसा आमी पळयलां एक तरणाटो जेजूशी आयलो आनी म्हणटा सुर्गीचें राज जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय. जेजू सगळे कायदे सांगता ताका. तो म्हणटा सगलें करून आयला हांव. तेन्ना जेजू म्हणटा तुजी ग्रेस काय, दुसऱ्यांक दुबल्यांक वांट आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी तो येना. ताचें एटॅचमेंट गिरेस्कायक आसलोलें. तो जेजूचे पदवीचेर पात येवंक सोदिना, पूण आपणाचे गिरेस्कायचेर. आनी हाका लागून जेजू ही उतरां आयज म्हणूंक पावता. कंटिन्युएशन तें एका ग्रेस मनशाक अदीक कठीण जातलें सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक. गिरेस्काय गरजेची. आमी वी वॉन्ट सेक्युरिटी. जाणटी जाली म्हणटूच आमकां आसूंक जाय, कित्याक भायल्या गांवां देसा भाशेन आमकां गव्हर्मेंट पयशे धाडिना जेवणाक. एक घोडे कोणाकूय गरीब आसन जाल्यार 2000 मेवतात म्हयन्याक. तुजें घर चलोवंक फोनाची बिलां, लायटीची बिलां तें जायना. 2000 जायना. आसूंक जाय सेक्युरिटी. पूण अदीक गरजेचें देवाचेर पात येवन चलोवप. जायतीं भावां भयणां गिरेस्कायेचेर पात येतात, पदवेचेर पात येतात आनी मागीर कांयच ना जाल्यार म्हणटच मागीर देव. कितली भासांची दुयेंसां जातात. पयलें इगोजबा कांय नाका तांकां. द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स बिकॉज दे हॅव द मनी. बऱ्यांतले बरे दोतोर दाखयले मागीर कांयच जायना म्हणटच मागीर देवा कडेन मागतले, सायब आमकां पाव. तेंय गरजेचें, मागोवपूय गरजेचें. पूण कितें आमचें प्रेफरन्स? अदीक गरजेचें देवाचेर पात येवन पावलां फुडें मारूंक. आनी हाका लागून पेद्रू म्हणटा आमचें कितें तूं सांगता ते भाशेन उठाक तर इतलें डिफिकल्ट, ग्रेस्तांक इतलें डिफिकल्ट, आमी सगलें सोडलां. आनी जेजू म्हणटा 10 तुमचें जातलें. ही जबाबदारी तुमकां हांव दितां 12 जाणांक अदीक करून. जज करपाक न्हय, पूण म्हजे इगोजेचो वावर फुडें व्हरूंक. थंयसर बरयलेलें आसा नव्या संवसारांत म्हणजे आपूण जिवंत जाल्या उपरांत नवें राज स्थापतलो आनी ह्या राजाचे तुमी भागेली जातले. तुमकां हांव धाडटलो वसात संवसाराच्या शिमा पर्यंत आनी तुमी म्हजे पासत कुरपेन भरून वावर करतल्या देखून मजुरी तुमची जातली. तांकां रगत वारोवचें पडलें, मेले, एकलो म्हणटून मरूंक ना, बारांतलो जुवांव. पूण जिवीत देवाचेर पात येवन कुरपेन भरून तांणी पवित्र सभा फुडें व्हेली आनी आज पर्यंत पवित्र सभा जिवी आसा. जेजून स्थापलेली ही पवित्र सभा. म्हणटूच जी कोण भावां भयणां देवाचेर पात येवन चलतात, दुसरी वस्तू आसल्यार गरजेच्यो पूण फर्स्ट प्रेफरन्स देवाक दितात, तांकां एके भाशेन मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना. बेठोवणी आमी गायन गावया सी सो बागेंतल्या फुलां मोदें पान 30 C6 पेज 30.
तुषा बाबा बिनानो हे आमचें बलिदान सोद पदवीदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनांत आणि मोहिमेन आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तुवेंच आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सव्यास तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे वाखाणणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थना तुजी वडवीक बिलकूल चोडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच सोडवणीचे वाटेन फुडें वेता. देखून देवदूतांच्या दोलबारा सांगाती संतोशाच्या उमाळ्यांनी भरून तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा कोरोस्नो पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसोन मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco संसाराच्या सुरवंडारा तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची देखून सर्वेस्परा जेजूच्या सुमया जेजूच्या मोदनाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता.
क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीबोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरमोशान उतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागीवंत आंकवार मारये देवाची माई संगाती, बागीवंत जुजे तिचो पोती, बागीवंत दोमदूतांनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाताक आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें चुकिल्लें प्रार्थना दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुरगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेर पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी बोलवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या घरा येवन म्हाका फाबना फुडें कुथर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
कुमियाच्या वेळार गायन गावया म्हाका फावो न्हय सोमिया D26 पान 61 D26 पेज 61. प्रार्थूया. सर्वेस्परा ह्या पवित्र संस्कारां वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत भागीदारां जावन तुजी दयाळाय खालतेपणी मागता. ह्या संवसारांत ताचे सारकी जावन स्वर्गार ताचो संगात जोडूंक आमी पावूं. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. मोगाळ भावां भयणांनो, आज पवित्र त्रिदोम सुरू जाता. तयारी कोणसाचे परबेक हार्वेस्ट फेस्टिवल सांजे मीस 5:30 वाजता. तेच पयलो आनी तेच जाल्या उपरांत मीस 5:30 सगळें सुरू जातलें. तुमी ह्या मिसांत आनी हे तयारींत वांटो घेवंक वावुरचें.
सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. सोदपदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार मागणे सामिंगेलीक सामिंगेल महाबुडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवतराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागता आनी तूं सर्गेच्या दोलबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक एमकोणांत लोटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक जळपळटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. F21 संवसारांत वचूंक जाय, पान 9 आनी 5. F21 पेज 95. आयकोल्या उतराच्या उजवाडात संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उड्या पोसनात संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी भावार्थान सदांच बरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या